कॉन्फरन्स गेले हे तुम्ही आमचे पहिले भरपूर पहिले जायते फावटी तुम्ही आयकल्ले की हांव बोबाट मारिता फिशिंग जेटी कोण कांय जायना म्हणून. आयज आमी स्पेशली एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयले आनी एक मिडिया तरेन आमी सगळ्यांक मिडियाक आमी एक सांगून दिवपाक हें केलें की आयज वास्कोकार कित्या नुस्त्या मारपाक फाटीं आहाय ते. वास्कोकार जो आयज थंय बोट चलयताय धंदो कोत्ताय ते सारखे परफेक्ट बरे आहा एक्सपिरियन्स पर्सन. पूण आयज आमी लॉस खूंय जाता. तूं जर सर्वे काडपाक गेलो पेंजीम दे आर व्हेरी गुड, ते बरें नुस्तें मारलां, बरें सिजन जाला. पणजेकार तेंचेय बरें नुस्त्याक जाला, मालम जेटी वयले जे बोटकार आहाय तेंचेय. वास्कोकार कित्याक ना? सो जावपाक एक रिजन म्हणटा ते हे जो आमचे बोटकार भाव जो बोट्यो रिपेर कोत्ता आनी रिपेर करून दुसऱ्या वर्सा जोडटलो आनी घालतलो म्हणून हें कोत्ता ते तेगेले सपन तशें उरता. कित्याक लागून उरता की आमी हालीं हे फिशींग जेटी लागून आमी आमचे रिपेरींग करपाक उत्ता आनी जेन्ना रिपेरींग कोत्ता तेन्ना बोट्यो 3 दीस 4 दीस अशें करून बरें टायमाचेर आमी बोटी आमच्यो बंद उरता. आनी ह्यो बोटी बंद उरून आयज आमी नुस्तें मारूंक पावना. पण हे रिजन आली म्हणटा तें कितें? ओन्ली एक फिशींग जेटी. ह्या आमकां 50 स्क्वेअर मिटर सुमार एक आमकां लँडिंग फिशींग जेटी दिल्या, टेम्पररी जेटी. आनी 40 वर्सां पयलीं 40 वा 50 वर्सां पयलीं. आयज ह्या जेटीची परिस्थिती सारकी बिगडलेली आहा. ही जेटीची बिगडलो एक आहा. म्हाका इतलीच भंय दिसता की जोरी तर आमचे भाव जेन्ना टेम्पो घेवन वयता गाडी घेवन वयता तेन्ना जोरी तर ते मोडोन कोसवोन जोरी तर सकयल पडले आनी कसलोय कावज पडलो जाल्यार जबाबदारी कोण? जबाबदार आमी कॉमन पर्सन लेमॅन. आमी जबाबदारी न्हू. आमी परत गव्हर्मेंटाक तुमचे तरेन मिडिया तरेन आमी गव्हर्मेंटा कडेन घालता. पण हे फावटी आमी सारके एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयन आमी इतले गव्हर्मेंटाक सांगूंक कोत्ता प्लीज आमकां सेव करप. एक म्हणटा तो एक सारको असेंब्ली म्हणटा तो एक कंडक्ट हे भाशेन जो जे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा प्रश्न आहाय प्रॉब्लेम आहा ते आपले आमदारान घालूंक जाय. आतां जरी तर ह्या आमदारान हे फावटी धोक्यार येवनूय गेलो, आपयलो ताका आमी आमचो सालकार तो येवन गेलो. आयज ताका आमी आपयलो. तेणें आमकां एश्युरन्स दिले लायक आय वील कॉल द चीफ मिनिस्टर इन ऑन फिशींग जेटी आनी ताकी परिस्थिती दाखयतले म्हणून. पूण म्हाका जाय की हे फावटी ज्या ह्या आमच्या आमदारान खंयचे पार्टीचें एफिलिएशन चोयना आसतना, कारण ताका खबर आहा बाब आमच्या दाजीक सालकाराक खबर आहा जेन्ना हांव कसलो मनीस तो. कित्याक म्हाकोडे पॉलिटिक्स करप ना. कित्याक कोणूय जर खंयच्याय पार्टीक देखून जाल जाल्यार कोणाकूय मदत करपाक जाय जाल्यार हांव पयलो आनी खबर आहा ताका. पूण ताका लागून हांव मागतां की हे फावटी एसेंब्लीन हो क्वेश्चन रेज जावपाक जावो. दिता मे बी द MP हे आमकडे सगळे आहा एम्पिडीक दिता ते भाशेन न्हू. जाल्यार हिंगाचे आमकां भायर धांवडायतले कितेंय करतले ते तकलेंतूय मोतीन भायर काडा. आनी हांव ह्या चाराचेर आसत सर न्हू. ह्या फिशींग जेटी वयले कोणूय हालोवपाक हो कितेंय करपाक न्हू कोणाक ताकद आसपाना. हांव कित्याक लागून आमकडे MOU आहा, आमकडे एम्पिडीन बरयलेलें आसा. इट मे बी द MP नाव. कित्याक आमी लायव्हलीहूड आमी हिंगा हें कोत्ता. आनी हांव सांगूंक कोत्ता ह्या खारवी जे बोटकार भाव पयले ह्या खारयेवाडार MPD येवचे पयले हांगा आसले. MPD येवचे पयले आसले. MPD म्हाजे उपरांत येयला. सी कितें आसता हेडी सगळे म्हणटा ते तेंच्या ताब्यान आहा, सेंट्रलाच्या ताब्यान आहा. हे सेंट्रलाच्या ताब्यान देखून दिवन आयज ते MPD कडेन दिवन आमचेर चडप ना. आय हॅव सेड हांवें आतांच म्हणलां. कित्याक हिंगपाक कित्याक लागलो? लोक आयज आमचे बोटकार भाव रीण काडटा आनी चिंतून बाबा ह्या वर्साक हांव जोडटलो
ह्या वर्साक हांव जोडटलो आनी हें जोड आमचे रीण काडटा तें आपूण बसतलो. जेन्ना त्या मनशा कडेन रीण काडलें त्या मनशा कडेन जरी तर हें तर रीण फारीक जायना करूं जायना जाल्यार फायनली कितें करपाचें? फुडें इंकपाचें, धंदो काबार. सो ही हॅज टू गो फ्रॉम दीस फिशींग. अरे पांयचे पांयन तेणी हो धंदो केला. आयच्या भुरग्यां कडेन सांबाळपा जायना रिजन कितें की भुरग्यां कडेन सांबाळपा ह्या रिजनान जायना. भुरग्यांची हें न्हू चूक न्हू. आयज ही चूक ह्या गव्हर्मेंटाची, कारण गव्हर्मेंटान आमकां लॉलीपॉप दाखोवन अशें दवरल्या न्हू. आयज मिस्टर मनोहर पर्रीकर बाबी हांगा येवन गेलो, ध्यान सर्गराज दिवन त्याच्या आत्म्याक. तो येवन गेलो, तेणे प्रॉमिस दिलें. दुसरो मिनिस्टर येवन गेलो, सेंट्रल मिनिस्टर येवन गेलो. तिसरें आमकां आमच्या आमदाराक हिंगा हाडलो. पूण हांव कितें म्हणटा, फाल्यांचें काम आयज करा रे जाता जाल्यार.